Civili sorria veta Kusha kaiso dos makadi dolia Deva Shiva Swastoruna veta Deva Shiva Swastoruna veta Tu sovo swar mujheka Tu viswashi mon koloi Ciao ci dograci Doin magavataku Deva Civili sorria veta Kushal kaiso dos makadi dolia Deva Shiva Swastoruna veta Deva Shiva Swastoruna veta बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो आमच्या जिविताची यात्रा चलतना आमचे मुखार दोन वाटो आसतात तांतली खंयची एक विचून काडूंक आमकां सत्य आसा एक वाट जिविताच्या उंड्याची गोटाय घेवंक मुखार वचूंक वो दुसरी वाट जिविताच्या गोडितांतल्यान गुणगुणून पळोवन वचूंक आयच्या सेवादोर्मांक शुभ वर्तमानांतलो हो विशय आमी काडला जी कोण बापाचें आयकता आनी शिंगतात ती सोगलीं म्हजेशी येयात जेजू लागीं आमचो संबंद आमकां बळ दिता बापाचें आयकूंक आनी शिकूंक आनी जिविताच्या आडकोळींक काळजीदारपणान फुडो करूंक आयज आमी बोणकोणीच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पाळटाव कोण एकलो अशें म्हणटा बी अ लव बॉम्ब लेट इट एक्सप्लोड नॉट टू किल बट टू हील द ब्रोकन हार्ट्स देव मोगाल आनी दोयाल आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आपल्या पुताच्या मासा रोगता वरवीं तो आमकां पोसता जेजूचेच गोठायेन बोणकोणीन नासलेल्या बाबा बोण्याच्या निर्शेल्ल्या काळजांक आमचें मागणें त्याग आनी मोगा वरवीं धीर आनी आदार जावन आनी ताणें जिविताच्या उंड्या वरवीं आपल्या जिवितान येतोल्या कुश्टांक फुडो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया तशेंच तांच्या कुटुंबा पासत मागून संतोशान ह्या मिसांत वांटो घेवया आणि पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायरांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत पग्यो सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सोमिया काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोमिया काकुतकोर मोहिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इच्छा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या चोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या सुव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस पवित एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर आमेन
प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, बाप म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केलें. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बासायलोलें दायज आमी चडूशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा एका दिसा वाट चलून अरण्यांत गेलो आनी एका रोता झाडा खाल बसलो आनी आपणाक मरण आशोवन ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां पुरो, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदाक न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लावन म्हणलें, उठ आनी खा. ताणें सोरभोंवती नदर मारली आनी आपले तकलेशी गरम फातराचेर भाजलेली भाकरी आनी उदकाचें आयदन पळयलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आनीक एक पावट परतो आयलो आनी ताका हात लावन ताणें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाचे गोठायेन 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोल. परतून म्हणया, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोबायल गोल. सगल्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या होंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्यांक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोबायल गोल. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताल्यान सगळीं ताची नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोडटां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोल. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोबायल गोल. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोबायल गोल. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोबायल गोल. बागियोन पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप.
भावा भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस्त करूं नाकात, कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां खुणावून दवरल्यात. सगळी उचांबळाय, राग, क्रोध, चाळयो आनी सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेकांताय दयाल आनी काकलवण जायात. क्रिस्ता सोवें देवान तुमकां भोगशिलीं तेच भाशेन तुमी एकामेकाक भोगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमोलाचें देणें आनी योद्न कसो आपणाचेंच देवाक समर्पण केलें, तशेंच तुमी देवाचे अपुरबायेचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. देवाचें उतर हें. देवाचे फुडोपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. स्वा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो अशें जेसून म्हणलें देखून जुदेव लोक ताचेर गुणगुणूंक लागलो. ती म्हणटालीं, जुसेचो पूत जेसू होच न्हय. ताच्या आवय बापायक आमी वळखनाव कितें. हांव स्वर्गार्थान देंवला अशें ताच्यान कशें म्हणूं येत. जेसून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमचें मोदें फुटफुटूं नाकात. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतोल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलोलीं मनशां जातलीं. अशें प्रवाद्याच्या बरोवप्यांनी मेळटा. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येयात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा आतां आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सत सांगतां, जो कोण विस्वास देवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेलीं. पूण हो आसा स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. तेन्ना सुदैवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमच्या चालत्या जिवितांत आमी पळयता जेवो नासतना ह्या संवसारांत खंयचो जीव रावंक शकना.
जावं मनशां जावं जनावरां सगल्यांक जेवण जायच. आनी जेवणा वरवीं कितें जाता, जेवणा वरवीं आमचे कुडीक बळ मेळटा, आमचे कुडीक गोठाय मेळटा आनी आमकां काम करूंक बळ मेळटा. जेवण ना जाल्यार आमी पळयता आमची कूड अस्कोत जाता, आमचे लागीं काम करूंक जायना. आनी ताकाच लागून जेवण जावन आसा मनशाच्या जिविताचो एक भाग. कित्याक जेवणा वरवीं मनीस ह्या संवसारांत रावूंक शकता, हें आमी बेस बरी जाणात. आनी ताकाच हांवें पळयत हाच्या पयल्या वाचपांत एलिजा प्रवाद्या सोवें ताचे लागीं आनी चलूंक जाय नासलें, कित्याक ताचे कुडीक बळ आसूंक ना. आनी ताकाच लागून तो त्या झाडा पोंदाक न्हिदता आनी देव ताची गरज ओळखून घेता आनी देव ताच्या आदाराक पावता. आमी जाणा जावंक जाय एलिजा प्रवादी आहाब हो राजा आसलो इस्रायल पोरचेचो, ताणें देवाच्यो वाटो सोडून दिल्लो. तेची बायल जी आसली जिजाबेल, तो ताच्या देवाक बुजतालो, बाल देव तांचे लाय थंय. आनी हाकाच लागून एलिजा ह्या वायटाचे निशेध मारता, देव ताका विचून काडटा. पूण हो आहाब राजा ताका मारूंक सोदतालो आनी ताकाच लागून तो पळून वेता. देव सांगता तूं वच, पळून वच. आनी जेन्ना तो ही वाट चलतालो तेन्ना ताचे कुडीक बळ ना जाता, कित्याक जेवण ताका मेळूंक ना. आनी हाकाच लागून ताचे लागीं मुखार चलूंक जालें ना. आनी देव ताका आमी पळयता उंडे दिता, जेवण दिता. आनी ह्या जेवणाच्या बोलान तो 40 राती हे होरेब पर्वतार तो वेता. 40 दीस 40 राती म्हणटच जेवण मनशाक गरजेचें हें आमी पळयता. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणी, आयचो सेवा धर्म आमकां असल्या जेवणाचेर आमचें ध्यान मन दवरूंक आपयना, तें गरजेचें. पूण आयचो सेवा धर्म आमकां आमच्या आत्मीक जेवणाची खबर करता. आनी आत्मीक जेवण कोण? आत्मीक जेवण आसा जेजू खूद आमकां. जेजूचें मांस आनी रगत जाता जेवण आमच्या आत्म्याचें. हाचेर बारीकसाणें नियाळ करूंक आपयताचें आयचो सेवा धर्म. जिविताचो उंडो कोण जावन आसा? जिविताचो उंडो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. आनी ताकाच जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गांत हांव देंवलोलो उंडो, जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जिव उरतलो, अशें जेजू स्पश्ट करता. म्हणजे संवसाराचें खाण जेवण सोंपतलें, पूण हो उंडो सदांच उरतलो. आनी हाकाच लागून जेजू हो उंडो आमकां दिवपाक जाय म्हूण ही मिसाची भेट घडटा. आनी आपूण सदांच ह्या संवसारांत तो रावता. आनी हे मिसाचे भेटे वरवीं आमकां जेजू मेळटा. जेजूचें मांस रगत आमच्या आत्म्याक गोठाय मेळटा. हें आमी बारीकसाणें नियाळ करूंक जाय. पूण ही मिसाची भेट भेटयतली जाल्यार कोण आमकां जाय? कोणें जेजू के आल्तारार हाडूंक शकता? फकत पाद्रीच्यान, कोणाच्यानूच हाडूंक जायना. संवसारांत जेजू ह्या आल्तारार येतलो जाल्यार एका पाद्रीची गरज, आनी ताकाच लागून पाद्री आमकां गरजेचो. गेल्ल्या आयताराक आमी पास्टर्स डे समोरुंकल्या. एक पाद्री आमकां भोव म्हत्वाचो, कित्याक फकत ही पदवी
पाद्रीच्या हातींत आसा हे जेजूक आल्तारार हाडूंक आनी परजेक दिवंक कोणाच्यानूच दिवंक जायना हे वळखडास दवरात. आनी ताकाच लागून पाद्री जाता मोदेस्ती देवा आनी मनशा मदें. आनी हाकाच लागून आमी सदांच देवाक दिनवासूंक जाय. पाद्री पासत अनुपकारी जावंक फावना, पूण सदांच पाद्रीच्या देण्या पासत दिनवासूंक जाय. कित्याक जेजू तो परचेक दिता. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमच्या जिवितांत सदांच हें ओत्मीक जेवण घेवचे खातीर आमी त्रास घेवंक जाय. जायते पावटी संवसारी जेवण आमकां मेळूंक जाय आमी त्रास घेता, काम कोत्ता, कश्ट कोत्ता. पूण ओत्मीक जेवण घेवंक कसले आमी प्रयत्न कोत्ता काय? देव म्हणटा आमी पवित्र आसोंक जाय. जेन्ना आमी मिसाचे भेटेत येता तेन्ना पवित्रपण सांबाळूंक जाय. आसा काय आमी पवित्र जेजूक शेवूंक हें विचारूंक जाय. पवित्रपण म्हज्या जिवितांत आसा काय? पवित्रतायेन हांव येता काय ह्या मिसाचे भेटेंत? म्हज्या काळजांत हांव कितें घेवन भोंवता तें बारीकसाणेन विचारूंक जाय. वायट घेवन भोंवता, वायट करून्यो, वायट येवजण्यो, वायट करप, पोजोळपण असलें घेवन हांव भोंवता आनी हांव जेजूक शेवूंक येता हें आमी विचारूंक जाय. कित्याक जेजू पवित्र आनी आमी पवित्रतायेन जेजूक शेवूंक जाय. आतां जायते पावटी चाल कशी जाल्या, आमी मिसाक येता आनी कुमियांक येता. आमी आमच्या जिविताची नवसरणी केल्या काय? जिवितांत आमी बदलणी हाडल्या काय? पातोक सोडलां काय? आमी जायते पावटी करूंक विसरता. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, पवित्र मिसाची भेट जावन आसा तेंगशी आमच्या क्रिस्तांव धर्माची. आमी जायते पावटी विसरता. जेजू आमकां खूद मेळूंक येता, पूण जेजू आमकां मेळूंक येता पूण आमी पवित्र आसा काय हें आमी विचारूंक फाव. पवित्रपण आमी सांबाळटा काय हें आमी विचारूंक फाव. जिविताची नवसरणी आमी कोत्ता काय हें गरजेचें. कित्याक हें जेवण आमकां स्वर्गीच्या राज्यान पावयतलें जेवण, हें विसर नाकात. आनी ताका जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो, जो हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. हें आमी जायते पावटी विसरता. हो उंडो हें जेजूचें मांस रगत आमकां सासणीक जिवीत दिता, पूण आमी तें जेवण घेवंक आमची खोरी बदलणी करूंक जाय. आमचें वागप, आमचें न्हेसप, आमची वागणूक कशी जाल्या काय आमी विचारूंक फाव. एक दीस अशें घडलें, आमी पाद्री मीस कोत्ताना मिसाची भेट कुमियां दिवपाचो वेळ आनी सिस्टरो बी कुमियां दिवंक गेल्यो. आनी एक सिस्टर कुमियां दिता आसतना एका चेडवाच्या ओंठार तिचो हात लागलो आसतलो आनी त्या चेडवान लिपस्टीक लायलोली आसली. मीस काबार जालें. तें चेडूं येवन पाद्रीक सांगता, फादर तांकां सांग कुमिया सारको दी म्हूण. ताणें ते सिस्टरीन म्हजे लिपस्टिकीक हात लायलो आनी म्हजी ती लिपस्टीक हें जाली. पळयात आमचें जिवीत खूंय पावलां तें. जेजूक आमी म्हत्व दिता वा दुसऱ्या वस्तूंक आमी म्हत्व दिता. हें आमचें जायते पावटी जाता. अशें न्हेसप आमचें कसलें आसता काय? जेन्ना आमी मिसाचे भेटेंत येता आमची चिंतनां खूंय आसतात काय? आमचें काळीज खूंय आसता काय? काळीज खऱ्यानूच मिसाचे भेटेंत आसता वा आमचें काळीज दुसरे कडेन आसता? आमचें मन खरें ध्यान मन मिसांत आमी दवरता वा आमी दुसरे कडेन आसता? जायते पावटी आमी जेमता मिसाक
मिसाक आमी येता ध्यान मन हूंय आसता आमी नको हाकाच लागून प्रितीच्या भाव भयणांनो हें गरजेचें हो स्वर्गीचो उंडो जो जेजू आमकां दिता ताका आमी तयार जावंक जाय तयारी आमची आसूंक जाय तें गरजेचें जरी तर तयारी ना बरे भाशेन तयार जावन आमी जेजूक शेविना जाल्यार आमची कृपा जी आमकां मेळपाची आसली ती आमकां मेळोना आनी ताकाच लागून आमी ध्यान मन जेजूचेर दवरूंक जाय आल्ताराचेर दवरूंक जाय हें गरजेचें जुदेवांक तें सोजमूक ना ती जेजून ती मिलाग्र केली 5 उणे 2 ताचेर तांचें ध्यान मन आसलें जेजूचेर आसूंक ना ताका लागून जेजू तांकां म्हणटा तुमी म्हाका लागून म्हजे फाटल्यान येवंक नात पूण ती मिलाग्र केली उंड्याक लागून तुमी म्हजे फाटल्यान येतात तसलें आमी जावचें न्हय पूण खरी जेजूचो पाटलाव कोतोली क्रिस्तांव आमी जावंक जाय आनी तिसरे सुवातेर आमी आमकांच मोडून दुसऱ्यांक पावूंक जाय तें गरजेचें आतां पाद्री म्हणटा वचून येयात म्हणजे कितें जें कितें शिकोवण ह्या मिसांत मेळ्ळ्या जो जेजू तुमी घेतला तो जेजू दुसऱ्यांक दियात तुमकांच मोडात जेजून आपणाकूच मोडलो आनी दुसऱ्यांक दिलो तेच भाशेन तुमकांच मोडात आनी दुसऱ्याच्या गरजांक आदाराक पावात जशें पळय जेजू पावलो तें गरजेचें जायते फावटी हें दिसून येना जिवितांत आमी आमकांच मोडून दुसऱ्यांक दिवंक जाय आमी दुसऱ्यांक जेजू जावंक जाय जेजू म्हज्या काळजांत येयला म्हणटूच म्हजें जिवीत जेजू सारकें जावंक जाय जालां काय जेजू सारकें आमच्या तोंडांत कितें येता गाळयो वायट उलोवप हें येता पूण जेजू खऱ्यानूच दुसऱ्यांक दिसती पडटा काय म्हज्या जिविता वरवीं तें गरजेचें तेन्नाच की तुज्या मिसाचो फळ तूं दुसऱ्यांक दिवंक पावतलो हें गरजेचें जेजू म्हज्या जिवितांत दिसून येवंक जाय जेन्ना दुसरो म्हज्या जिवितांत जेजू पळयता तेन्ना तूं जेजूची खबर दुसऱ्यांक सांगता जेजूक तूं दुसऱ्यांक परगट्टा हें आमी बारीकसाणेन चिंतूंक जाय तरीच कृपा ह्या मिसांत आमकां मागया सदांच आमी नितळ काळजान नितळ मनान हें जेजूचें मांस रगत शेवंक आनी दुसऱ्यांक आदाराची जावंक त्या जेजूची कृपा आमकां मागुया उबी रावया आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया सोतमानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी प्रितमेच्या रुचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्या सुताक आमच्या स्मिया तो पवित्र आत्म्या उडवी गोरवी सांबाळलो आंकवार मारी ताण जल्मलो पोसल्या काल ताणें खूब सोंसलें ताका सुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिल्लो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो स्वर्गाक सोडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या स्व्याक बसला तुवें ताच्या मेल्ल्यांची मुसबी करून घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एककार पातकाचें भक्षणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी देवाच्या हातांत घालुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंडाची मोगान सेवा करतना जायते प्रश्नांक आनी आडकोळींक फुडो करचो पडटा असल्या वेळार ताणें देवाचेर पूर्ण बावाट दवरूंक बापा लागीं मागुया तुझ्या भुरग्याची मागणी दोया बाबा ही मागणी सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकारणी कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया दोया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोया बाबा
जेन्ना एका मनशाक बोणकूण फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार जेजूच्या मासा रोगताची घोटाय घेवन बापाच्या मोगाचेर नियार करून ताणें आपल्या जिवितान शांती समाधान हाडल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बाबा ही मागणी आय. बोणकुणीत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा वॉलंटियर्सांक तांणी आपली सेवा जेजू भाशेन काल्तिकायेन आनी ल्हानविकायेन करूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बाबा ही मागणी आय. स्वर्गीच्या बापा ही थोडीशी मागणी आमी तुज्या हातान घातल्या ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. रुपे bangar maginay ako sosado sosay ba ang chika sa dugasay kushin bupulita duga ang chika sa मोच्या बाबा भयणानो मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके सभेच्या दाबाक सवेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सर्वणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सोर काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मा दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सुरयली आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनर्जिवनपणांत जिखलीं आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपले मोहिमेवून स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गीचीं देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दनपराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कशेन कोश्ट मरो सोसूक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उकडासाक करात. बाबार्थाचो गोड परगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जालो जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडाय रोगो शेवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाय सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. कुवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन दौरम दुता सोर काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सर्वोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इकरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायनें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितां सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाला तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी. सुमिया तुजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
ताचे जेवण ताचे भोग सोमी जेसू सोमी जेसू सोमी जेसू वाचुऱ्याचो संगाती ताचे जेवण ताचे भोग सोमी जेसू सोमी जेसू सोमी जेसू Jalistasa sorosto Udondar papakulo Bukit Sogelosko Madivira sapolo Vatsuriazo sagati Dace jevo dace bo Somi Jesu, Somi Jesu, Somi Jesu, Vatsuriazo sagati, dace jevo, Somi Jesu, Somi Jesu, Somi Jesu. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जीव हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आयचो आयतार आमी बोणकोणीत आसलोलें पसत भेटयता. गेल्ल्या आयताराक तशेंच ह्या सुमानभर गेल्लो आयतार तो सोनवार पर्यंत कलेक्शन जालां 10,420 रुपया. डोनेशन इगोचे कायलां मिड एप्रील टील आतां पासून इगोचेक डोनेशन आयलां 88,000. 8,000 इगोचेक डोनेशन आयलां. ह्या सुमानांतान आमी दोनूय मिसां करतल्या. पयलें मीस 6:45 कोंकणी भाशेन आनी 7:30 इंग्लीश भाशेन दोनूय मिसां आसतलीं. कोणाकूय ह्या मिसां घेवंक जाय ताणें येवंक जाता. SOP मास फॉलो करच्यो. येता ते आयताराक 15 ऑगस्टाचेर आमी आसुंत सायबिणीची दोबाची परब समोरूंक आनी त्या दिसा आमच्या भारताचो स्वतंत्रायेचो दीस. त्या दिसा मिसां हे पोरीं जातलीं.
सोनवारा सांजे 6:30 आयताराचें मीस कशें जातो इंग्लीश भाशेन 6:30 सोनवाराचे सदांचेच भाशेन त्या दिसा सकाळची मिसा पोरी पयले मीस 6:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन दुसऱ्या मीस 8 वरांचेर इंग्लीश भाशेन आनी सांजचे 5 मीस कोंकणी भाशेन कशें आनी कशे तरेन आमी मांदावळ करतले तें आमी उपरांत सांगतले PPC मिटींग जाल्या उपरांत कशे तरेन ह्या मिसांची मांदावळ आसतल्यो पूण ह्या भाशेन मिसां जातली पयले मीस 6:30 कोंकणी भाशेन 8 इंग्लीश भाशेन आनी सांजचे 5 कोंकणी भाशेन त्या दिसा आमी जाणाव राजभवन थंय आस्तुंत सायबिणीचें ते कपेलांत फेस्त जाता तें मीस जातलें 10 वरांचेर तें लायव्ह स्ट्रीम करतले CCR TV तुमी टीव्हीचेर पळोवंक जाता त्या दिसा तें मीस जातलें फेस्ताचें 10 वरांचेर थंय त्या कपेलांत 11 तारखेर फिरगोज गोवळेक सुबेची वांगड्यांची जमात आसतली PPC मेंबरांची 11 तारखेर बुधवारा दिसा सांजे 6:15 आमी जाणाव गेल्ल्या दिसांनी बुट्टी येवन फ्लाड जावन जायतो आमचो गोंयचो लोक तांची घरां मोडून गेल्यांत तांच्यो वस्तू ना जाल्यात हें आमी मोतीन दवरून जावं उसगांव वाळपो हे वाठारांनी आमी पळयलां कशे तरेन बुट्टी येवन तांचीं घरां नाच जालें तीं दुखांत आसात ताका लागून कोणूय तांचे पासत कितें दान दिवंक सोदता पयशां वाटेन कॉन्ट्रिब्युशन करूंक सोदता तुमी इगोचेंत हाडून दिवचें चॅक दिता जाल्यार तुमी ती कारितास गोवा हाचे नांवान दिवंक जाय म्हायती जाय जाल्यार तुमी ऑफिसांत येवन आमकां मेळचें त्या भाव भयणाच्या आदाराक आमी पावूया आमी पळयलां आसतो टीव्हीचेर तांचें आयकलां आसतलें जायतीं घरां नांच जालीं मोडून तांचे पासत तुमचें दान दिवचें तें म्हणटालो आमी सामकांच मोडून दुसऱ्याच्या आदारांक गोरजांक पावूंक जाय तेन्ना जेजू ती आमचे सवे पळोवंक पावतली तर घोट्टा ताणें तांकां आदार दिवचो म्हूण आमी मागता उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार देवा मंदिरांतली आतां कुशाक घालसा देवा शांती बाळ सोडून गाडा वेता Alleluia 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 एकतायचे नामी वाटून घेतला उगो सोरो एकाच ताळ्यार आमच्या देवा कुशलकायेन दिमास गायलो देवा मंदिरांतली आतां कुशाक आसा देवा शांती बाळ सोडून